प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज बुधवार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 14वो विसवोर वोड 25 ते 33 पर्यंत. लूक चॅप्टर 14 वर्सेस 25 to 33. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. खूब लोकांचे जोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वडोन तांकां म्हणलें, जो कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्याचो, भावाचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पुर्यान दुयेंस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. आनी जी कोण आपलो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. तुमच्या भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपूंक गरज तितलो खर्च करूंक आपल्या लागीं जायत की ना हाचो आदी पयलो बसून अदमास करचो ना गाय. ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत तें शार्ती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतात तितली ताच्यो मुस्कोऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपोवंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचेर झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 सैनीक घेवन 20,000ची फौज हाडटा ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना तें आदी पयलें बसून चिंता जायत. जायना तर तो पयसूच आसतना निरोप धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदली कोणूय आपणा लागीं आसत तितलें सोडून दिना जातीत जाल्यार तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. प्रितीच्या बाबणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू कोण ताजो शीस जावंक शकता आनी कशे भाशेन आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी जेजूचो ह्या देवाचो मोग कोत्ता म्हणून. आनी आयज बाबणीनो, हें शिवर्तमान जें आमी आतांच आयकलां तातूंत जेजू आमकां सामकें नीट करून सांगता आनी तो म्हणटा, जर कोणूय म्हजेशी येतीत आनी आपल्या बापायचो, आवयचो, बायलेचो, भुरग्यांचो, भावांचो आनी भयणीचो आनी आपल्या जिवाचो पर्यान दुयेंस करिना जातीत, तांकां म्हज्या शिसा मदें जागो ना. आनी बाबणीनो, आमी जाणो एक शीस म्हणजे कोण तो. एक शीस जावन आसा आपल्या दोनया भाशेन जावंक सोदता. म्हणटच समजा कोण आमी सगळे जेजूचे शीस आनी जेजूक जाय आमी सगळे शीस जावपाक, म्हणटच आमी शीस जावपाक आमी आमच्या दोनया भाशेन, आमच्या सरोंडरा भाशेन, आमच्या देवा भाशेन आमी जावपाक गरजेचें. आनी जेजू म्हणटा, जो कोण आपल्या आख्खे फामिलीक सोडटा, आपणाचोच दुयेंस कोत्ता आनी ताच्या फाटल्यान येता, तोच आतां एक शीस जावंक शकता. म्हणटच बाबडीनो, इतलें आमी जेजू सांगता जाल्यार की आमी आतां ताजो मोग करूंक जाय जाल्यार, आमी खरेपणी ताजें शीस जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय? आमी आमचीच खोशेची वाट सोडून आमी आतां आमचो खुरीस उखलून जेजू फाटल्यान वचपाक आमकां गरज आहा. म्हणटच बाबणीनो, आमी सगळीं म्हणटा आमी जेजूचे फाटलादार, आमी म्हणटा आमी क्रिस्तांव. आमी क्रिस्तांव आमच्यान म्हणूंक जायना आमी क्रिस्तांव. जेन्ना आमी फकत इगर्जेक वेता, आमी घराक येता आनी आमचेच कोत्ता. खूब लोक आयज काल फटवला, कित्याक ती सजमतात ती क्रिस्तांव, कित्याक ती इगर्जेक वेतात म्हणून आयताराचे मीस आयकोपाक. थोडीं जाणां सदांकाल वेतात, रातचो आपलो तेर्स कोत्ता, केन्ना केन्ना रितीर आसत जाल्यार रितीराक वेतात, मातशें इल्लें तिजोर मागणें कोत्तात आनी ती सजमतात आपलें क्रिस्तांव ना म्हणून, हांव जुवांव पेद्रू अशें ना हांव म्हणून ती क्रिस्तांव म्हणून सजमतात. पूण भाव भयणीनो, आयज जेजू आमकां सगळें स्पश्ट नीट करून सांगता. म्हणटा, जो कोण आपल्या घरच्यां पासून सोडून
ताजेवून चड मोड करूंक जायना म्हणटा आनी आपल्या जिवाचो पर्यंत द्वेष करिना जाल्यार ताज्यान आपलो शीस जावंक जायना. म्हणटच भाव भयणीनो, शीस जावपाक आमी देवाचें उतर घेवपाक गरज. म्हणून जेजून आपल्या उतरान कितें सांगलां आमकां, ताणें सांगलां आमकां की ताजें उतर जें आसा तें जावन आसा ताजें उतर म्हणजे जेजूचें उतर जावन आसा जेजूचें उतर जावन आसा जेजू. म्हणजे जेजूक आमी मोग करता जाल्यार, जेजूचें शीस जाता जाल्यार आमकां जाय मोग ताज्या उतरा पासत. ताजें उतर आमी मोगान आयकूंक गरजेचें आनी तें उतर आमी पाळूंक गरजेचें. म्हणटच आमी खरेपणी जेजूचो मोग करता जाल्यार जेजू आमकां सांगता, जुवाचो 14 33 म्हणटा 23 म्हणटा, तो म्हणटा की जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर आपल्या भितर सांबाळटा, तें उतर तो पाळटा. म्हणटच आयज भाव भयणीनो, आमी खरेपणी जेजूचो मोग करता जाल्यार आमकां जाय जेजूचें शीस जावपाक. आनी जेजूचें शीस जावपाक आमी आमच्या घरच्यां पासून सोडून, आमच्या जिवाचो द्वेश करून ताजें उतर पाळूंक गरजेचें. तर आयज आमी खरीच भाशेन जेजू आमकां ह्या शिवर्तमानांत सांगता, तुमी तुमकांच फटय नाका, तुमी सोजमा नाका, तुमी क्रिस्तांव म्हणून तुमचें तारण जालां म्हणून अशें तुमी तुमकांच फटय नाकात. कित्याक जुवाचो जाकोबाचो 1:22 आमकां सांगता, तुमी तुमकांच फटय नाकात. बिश्टें उतर आयकलें, एका कानान दुसऱ्या कानान सोडलें. जो कोण तें उतर आयकता, त्या उतराची सोजमणी घेता, तें उतर आपल्या काळजान सांबाळटा आनी तें उतर पाळटा, तो आपणाकूच फटयना. तो खरेपणी जेजूचो शीस जाता, तो खरेपणी जेजूचो पाटलावदार जाता, तो खरेपणी जेजूचो मोग करता. तर आयज आमी चुकल्या जाल्यार, आमी आमकांच फटयल्या जाल्यार इतलीं वर्सां आयज आमी आमच्या पातकांचें दूख भोगुया. आमी आमच्या मनाची नडसळणी करुया. तें उतर आमी आयकून आमच्या मनाची नडसळणी करून तें उतरा प्रमाणे चलोवंक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.